नमस्कार, हांव साईदत्त कामत आणि तुम्ही पळयतात RDX गोवा. स्किल डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रिनरशिप हाजेर प्रोग्राम करता करता भोवत आमी सद्याक पाविल्ले आसात होंडा सत्तरी हांगा आणि आमच्या बरोबर आसात सत्तरी गव्हर्नमेंट ITIचे प्रिंसिपल सर निलेश गावत. सर, वी वेलकम यू टू द शो. वेलकम. सगळ्या पयलीं एकच प्रश्न, स्किल डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रिनरशिप हें अशें आमी म्हणलें की सगळ्या पयलीं आमच्या दोळ्या मुखार येता ते ITI, कारण स्किल डेव्हलपमेंट एंटरप्रिनरशिप हाजो म्हाका दिसता एक बेज म्हणल्यार ITI हो गोंयांत आसा. बरोबर. तुमचें कितें म्हणणें आसा, कारण ही स्कीम जावं न्ही किंवा हे डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशिप आसली किंवा ITI आसली, वॉट इज युअर टेक ऑन दिस? ही जी आमच्या गोंयांत ही ITIs आहा, आमच्या प्रत्येक तालुक्यांत एक ITI आसा. आमचे गव्हर्मेंट ITI 10 आसा, त्याच्यात भितर आमचे सत्तरी गव्हर्मेंट ITI ही एक आसा, ही सत्तरी भागात आसा. ही आमकां खूब हांगा युजफूल आहा. जे आमचे सत्तरीत आमचे जे यूथ आसा, हांगा आमचे यूथ पॉप्युलेशन व्हड संख्येन आसा आमचे सत्तरी भागात. ते आयज आमच्या कडेन हांगा येता, आमचे कडेन डिफरंट कोर्सीस आहा आणि ते कोर्सीस घेतल्या उपरांत तांकां जॉबाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा, आयदर गव्हर्मेंटात नाजाल्यार प्रायवेट सेक्टरात. ताका लागून ही एक तांकां बरी संद आसा. ताका लागून हे खुबशे गव्हर्मेंटाची ही जी स्कीम, वेरियस स्किम्स म्हणल्यार CTS जावं शॉर्ट टर्म कोर्सीस अंडर आमचे प्रायम मिनिस्टर कौशल्य विकास योजना जावं आनी वेगळे आमचे स्किमी आहा, ते खुबशे ह्या आमच्या भागांतल्या भुरग्यांक खुबशे युजफूल जाता आणि एम्प्लॉयमेंट मेळटा हेतून. अशें आमी स्किल डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रिनरशिप म्हणलें म्हणून जायना किंवा ITI म्हणलें म्हणून जायना. सगळ्या पयलीं जे जाय पडटा दॅट इज अवेरनेस. कारण जो मेरेन अवेरनेस जायना, जो मेरेन भुरग्यांक इश्कोलांनी गांवांनी जेन्ना ते कितें स्किमी गव्हर्मेंटाच्यो आसात त्यो पावना, तो मेरेन कोणाकूच तें कळचें ना. म्हणटकीर हे अवेरनेस तयार करून भुरग्यांक हाडपा खातीर तुमचे कितें स्टेप्स आसात? बरोबर. आमच्या आतां जस्ट रिसेंटलीच आमच्या आतां एडमिशन आतां सुरू आहा सद्या. आमी आतां हो आमचो जो ऑगस्ट म्हयनो आसता तर आमचे ITI ऑगस्ट सप्टेंबरात ह्या महिन्यात ITI सुरू जाता. पूण हो एडमिशनाचो जो प्रोसेस आसा तो आमचो SS रिजल्ट जाल्या बरोबर इमिजिएटली आमचो सुरू जाता. त्या भितर त्याच्या पयलींचे आमचे लास्ट इयर आमी कितें करता, जेन्ना आमचे अकादेमीक इयर सुरू जाता तेन्नाच आमी ह्या कामाक लागता. आमी सगळ्या स्कुलांनी, सगळे हायर सेकंडरी आणि पंचायत लेवलाक आमी अवेरनेस करता. आमी आमचे इन्स्ट्रक्टर्स जे आसता, टिचर्स, ते वचून भुरग्यांक आमच्या कोर्सा बद्दल म्हायती दिता. एक जालें. दुसरें आमी हांगा आमचे ITI भुरगे जी आमची शिकता 8वी 9वी आणि 10वी आमचे नियरबाय स्कुलांनी जावं सत्तरीच्या स्कुलांनी, तांकां आमी इन्वायट करता आनी ते आपल्या टिचरी बरोबर हांगा आमी हाडून आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां दाखयता आनी तांकां कावन्सिलींग करता. हे ते जेन्ना शिकता तेन्ना आमी करता. ताका लागून आमकां ह्या टायमाचेर जेन्ना ते आपली SSC पास आउट जाता ते भुरगे, जावं एग्जाम दिता आनी पास करता, तेन्ना तांकां इजी पडटा तेंचो आपलो करियर ऑप्शन सिलेक्ट करपाक. आनी खुबशे भुरगे हांगासर हे जाता, आमकां एनरोल जाता. खुबशे इन्क्वायरीज येता आणि खुबशे अशे हे जाता. अवेरनेस केल्ल्या कारणान आमकां रिस्पॉन्स बरो मेळटा एडमिशनाक. हे आमचे चालू आसता सातत्यान. जेन्ना आमी ITI म्हणटात आणि खास करून जेन्ना स्किल डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रिनरशिप म्हणटात, एक शब्द जो खूब हालीं कडेन जो आमी वापरतात तो म्हणजे इनोवेशन. येस. समथींग इनोवेटीव नीड्स टू बी इम्पॉर्टंट एंड समथींग इनोवेटीव इट टेक्स युअर प्रोग्रेस अहेड अशें आमी म्हणटात. सो अशें कितें इनोवेशन जे तुमच्या हांगा ITIक तुमी तयार केल्लें आसा? हांगा इनोवेशन म्हटलें जाल्यार आमचे हांगासर नवे कोर्सीस आमी एवरी इयर कितें तरी डिफरंट आयडियाज घेवन येता. ह्या वर्सा आमचे गोवा गव्हर्मेंटान जावं आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हेच्या मार्गदर्शना प्रमाणे आमी हांगासर हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर सुरू केलो कोर्स. तो प्रत्येक ITI ताच्या बरोबर आमच्या कडेन हांगासर फूड अँड बेवरेज सर्वीस असिस्टंट म्हणून तो आमी एक कोर्स केलो. ताकाय बरो रिस्पॉन्स आसा. त्याच्या भायर आमी ह्या वर्सा आनी नवो कोर्स केलो, तो न्यू कोर्सीस जो आनी खंयच्याच ITI गोंयांत ना, तो आमचो मेकॅनीक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो एक कोर्स सुरू केलो. हो एक्झॅक्टली कोर्स कितें तो म्हाका दिसता मातसो तुमी हायलायट केल्लो बरो, कारण हो एक कितें तरी युनीक कोर्स. आनी वेन इट इज युनीक, आय थिंक आवर एंटायर गोवा deserves to know about it. येस. हो मेकॅनीक ऑटो इलेक्ट्रिकल आनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कोर्स आसा ते आतां आमी पळयता. आमचे आतां रोडाचेर आमचे व्हेकल्स आसता. व्हेकल्सात आमचे मेकॅनीक आमकां खुबशे मेळटा. आमचे मेकॅनीक डिझल, मेकॅनीक मोटर व्हेकल. पूण जे हे गाडयेचे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करपी आहा लोक, स्किल्ड आमचे मॅन फोर्स, ती आमकां कमी आसा गोंयांत सद्या. ताका लागून ते आमकां लिमिटेड जे आमचे व्हडले वर्कशॉप आसा तातूंतच ते आसता. आणि ते आमचे लोकल हातूर गॅरेजींनी जावं वर्कशॉपांनी ते तसले स्किल्ड मॅन पॉवर मेळना. ताका लागून आमी ते एक लक्षात घेवन आमी हो कोर्स आमच्या थ्रू आमची हांगासर नियरबाय आमचे ऑटोमोबायल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड एक कंपनी आसा, तांकां एसोसिएट करून आमी त्यांच्या थ्रू हो कोर्स आमी हांगासर
चालू करपाचो हे केला. म्हणजे तुम्ही म्हणतात की त्यांच्या बरोबर तुमचो एक MOU सायन जाल्लो आसा. येस शुअर. आणि कितें अश्यो CSR इनिशिएटेड एक्टिविटीज ज्यो हांगा आयल्यो आसात? CSR म्हटल्यार तांची एक ऑटोमोबायल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड हीच ह्या एरियेत आमची व्हडली इंडस्ट्री आहा. त्यांच्या थ्रूच आमकां CSR ह्याच कोर्साक तेंच्यांनी अशें आमकां एश्योर्ड केला की जे ह्या कोर्साक टूल्स इक्विपमेंट मशिनरी कितें लागतली ती सगळी आमकां ते प्रोवायड करताले. असो आमी तांच्या बरोबर एक इन्फ्रास्ट्रक्चराचो MOU आमी हे करताले. आनी प्लस जे आमी तांकां हो कोर्स आमी सुरू केला तो अंडर ड्युअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग. ड्युअल सिस्टम म्हटल्यार आमी तांकां हाफ तेंचे सेशन आमी हांगा तांकां शिकयतले फक्त थियरिटिकल, आनी तांकां जो एक्चुअल तांकां प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स तांकां जो मेळपाक जाय जावं प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग ती आमी कन्सर्न वर्कशॉपात आमी घालतले. ताचे बरोबर आमी वेगळे वेगळे तेंचे जे फॅसिलिटी ज्या जाग्यार आसा तेंच्या कडेन आमी MOU सायन केला. आनी तातूंत आमकां MOU सायन करपाक आमकां तेच एसोसिएट करता आनी तेच आमकां सपोर्ट करता ACGL. दीस इज एज फार एज युअर प्रेझेंट इज कन्सर्न. वॉट अबाउट फ्युचर? कारण आमी जेन्ना भविष्य पळयता तेन्ना खुबशे इनोवेशन्स, खुबश्यो क्रिएटिविटीज आमच्यो प्लॅन्ड आसतात. सो असो कितें तुमचो प्लॅन आसा मुखार भविश्यांत कितें तरी वेगळें करपाचो? आसा, प्लॅन आसा. आमकां आतां पयलीं एक म्हटल्यार आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर एक तयार करपाक जाय ते भशेन कितें आसा आमचे बिल्डिंग्स आहा ते एक ताका थोडोसो टायम जाल्लो आसा. एक 35 इयर्स कंप्लीट जाल्ले आसा आनी आमचे कडेन आतां ऑलरेडी 16 डिफरंट ट्रेड्स आसा. ताका लागून आतां आमकां जर फुडें आमी वयतले जाल्यार फुडें आमकां इलेक्ट्रीक व्हेहिकल टायप जावं सोलर जावं तेज्या भायर आनी कितें हेल्थ कॅअर सेक्टराचे कोर्सीस ते आमकां करपाचो आमचो फुडें प्लॅन आसा. आनी ताका लागून आमकां एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आमचो हांगासर एक आमचो प्रोपोजल आसा तो आमचो एक आमकां एक फुडें व्हरपाक जाय अशें एक आमचें हें आसा. खंयची ITI म्हणली की प्रत्येक ITIचो एक स्पेशल मुवमेंट आसता, एक की मुवमेंट आसता. म्हाका दिसता लोक उमळशिकेन वाट पळयता आसतले की तुमच्या 70 गव्हर्मेंट ITIचो एक कितें असो की मुवमेंट तांकां कळपाक जाय वीच कॅन इन्स्पायर अदर्स. येस, 70 गव्हर्मेंट ITI म्हटलें की हांगासर न्ही आमचें एक डिसिप्लीन आनी ट्रेनिंग आतां ही आमी सिस्टमॅटीक टायम टू टायम मॉनिटर करता. आमचे आतां भुरगे सुद्दां आयले जाल्यार भुरगे आमचे सिस्टमॅटीक सारके टायमार येता, टायमार वयता, सगळे डिसिप्लीन सगळे इन प्लेस आसा. त्याच्याच बरोबर आमचे जे फॅकल्टी आसा वोकेशनल इन्स्ट्रक्टर आनी आमचो दुसरो सपोर्टींग स्टाफ ते सगळे पंक्च्युअल जावं सगळे वेल ट्रेन्ड, वेल एक्सपिरियन्स ते भाशेन आसा. आनी हांगासर आमी 100% भुरग्यांक स्कील करता. तातूंत कांयच डावट ना. ओके. जेन्ना आमी स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रिनरशीप म्हणटात तेन्ना खुबशे बऱ्याचशा लोकांक हाजे विशयी खबर आसना. म्हणटकीर म्हाका एक तुमच्या वतीन लोकांक रिक्वेस्ट केल्ली जाय, खास करून ह्या 70 तालुक्यांतल्या 70 भागांतल्या, की कित्याक लागून लोकांनी ITI जॉयन जावचें आनी हातूंतल्यान आउटकम किंवा रिजल्ट जे आसतात ताजी एडवांटेज कितें आसता? येस, हे बरे तुमचो प्रश्न आसा. आनी ह्या माध्यमांतसून हांव लोकां पासून एक मेसेज दिवपाक सोदतां की जेन्ना तुमी ITI घेतात आनी ITIचो कोर्स करता की आमचे कडेन जे 16 ट्रेडी आसा हांगासर ते 16 इम्प्लॉयबल ट्रेड्स आहा. म्हटल्यार खंयच्याय ट्रेडीक जर तुमी एडमिशन घेतले जाल्यार तातूंत तुमकां इम्प्लॉयमेंटाचे चान्सीस 100% आसा. ताका लागून आमच्या हांगासर कितें जाता, आमी आतां आमचें आतां सेशन मे जून म्हटल्यार एंड जाता तेज्या पयलीं न्ही आमी प्लेसमेंट ड्रायव्स करता. प्लेसमेंट ड्रायव्स म्हणल्यार आमी हे सगळे ऑल गोवा इंडस्ट्रीक आमी हे करता, इनवायट करता, परत गव्हर्मेंट ऑफिसाक आमी इनवायट करता. तातूंत आमचे एक प्लेसमेंट फेअर म्हणून आमी प्लेसमेंट फेअर फक्त 70 पुरतेच आसना, म्हणजे वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट कुंडय म्हणटा सगळे हातूंत येता. सगळे ITIन करता तेच भशेन आमी करता. प्लस आमी आमचे जे हेतूर आमच्या कॉन्टॅक्टात जावं आमचे विसनेटीत जे इंडस्ट्री आहा, आमचे इंडस्ट्री पार्टनर्स आहा, इन्स्टिट्यूट मॅनेजिंग कमिटी आहा ते आमकां सपोर्ट करता. ती इंडस्ट्रियलिस्ट आसता. रिक्वायरमेंट खूब आसता इंडस्ट्रीत न्ही, ताका लागून ते आमच्या कडेन भुरगे पास आउट जावच्या पयलीं तांकां ते कन्फर्म करता जॉब. म्हटल्यार जस्ट ते एग्जाम जाली की ते रोखडेच थंयसर ते कामाक लागता. हे भाशेन सुद्दां आमचे सोय केल्ली आसा गव्हर्मेंटान हे करपाक अशें एक. ताका लागून आनी दुसरें म्हटल्यार स्कील डेव्हलपमेंट. स्कील म्हटलें की आमचे सेल्फ ओन बिझनेस करपाक, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तातूंत एक तांकां खूब बरी ऑपॉर्च्युनिटीज आसता. सगळेच गव्हर्मेंट जावं कोणाक जर प्रायवेटात वचपाचें ना जाल्यार तांच्यानी आपलो स्वताचो बिझनेस करूया. ताका लागून गव्हर्मेंटाचे वेगळे स्टेट गव्हर्मेंटाचे स्किमी आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्किमी आसा, अशे वेगळे स्किमी आहा. आनी आमी तांकां हेल्प करता हांगासर. तांकां लोन दिवपाक जावं तांकां डायरेक्शन्स दिवपाक आमी सदांच तयार आसता हांगासर. हे भशेन तर तुम्ही पळयलां आसतलें की स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रिनरशीप आनी त्याच प्रमाणे 70 गव्हर्मेंट ITI हांचो कसो इनिशिएटीव आसा आनी त्याच प्रमाणे खूब बरे पद्दतीन खूब बरे तरेन ते काम करतात.
थँक्यू सो मच सर निलेश गावस. Thank you. कारण म्हाका दिसता सगळ्यांकच एक वाट पळोवपाची संवय आसता की कितें आमकां ह्या ITIंतल्यान आज मेळटलें. आनीक तशें जर आमी जर पळोवपाक वचत जाल्यार खूब एडवांटेजीस आमच्या गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या भागांतल्या लोकांक ह्या ITIक शिक्षण घेवपाक मेळटात. दॅट्स साईदत्त कामत फॉर यू. पळयत रावात RTX गोवा. थँक्यू सो मच.